sorgavelja, tucin purkiettai salja, ikats monan, ikats katsa, tucin lukarami jeta, ikats monan, ikats katsa. Tucin lukarami jeta, tu kavondun noman kurun, tu jakasas sotos tiuja, ekas monan, ekas sardan, tucin lukarami jeta. Ekas monan, ekas katsan, tucin lukarami jeta. Suglandam Gandhiopuri Sansthiu, Emi Sami Bedoitau, Ruby Alfonso, Deva Gargandiung, Emis Bedoita, Toshe Sami Maguya, Etrino Fernandes, Size of Lobardi Sumoropta, Toshens Eliston Fernandes, Aploy Bardi Sumoropta, Devan Danchira Shirvat Galung, Yamisache Betin Maguya, Toshes Maguya, Edwin Ani Lavina, Daes, Eyes of Lake Azara Choros Monoitat, Devan Danchiri, Tancha Kutumba Chira Shirvat Galung, Yamisache Betin Maguya. Bapaci ani Buddhaci ani पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज भागिवंत आंतोनीच्या त्रेजेनाचो दुसरो दीस. आयचो विशय जावन आसा उक्त्या कालिजमोनान एकामेकाक आयकून जेजूचो पाटलाव करुया. आमी सगळीं पवित्र स्नान घेतलोलीं जावन आसा देवाचे पोरचेचो जिवो ताळो. आमचे वयर अधिकार चलयतल्यांचें सांगणें आमी आयकतांच, पूण जावं तरणाटीं, जाणटीं, निर्वाशी, गरीब, गरजेवंत वो भायरल्ल्यांक कान दिवप वो तांचें आयकप गरजेचें. ह्या आधुनीक काळार दुसऱ्यांक आयकूंक आमकां वेळ ना, ना म्हूण खोशी ना. पाप सायब फ्रांसीस अशें म्हणटा, आमी सगल्यांक कान दिवंक गरज, कित्याक आमी सगळे कडल्यान कितेंय तरी शिकचें आसा. आमी न्हय फकत मनशांक पूण सृश्टीकूय कान दिवंक गरज, कित्याक आमी सृश्टीचे राखणदार. तर आमच्या मनशाळ प्रयत्नांक आनी हावेसांक मार्गदर्शन मेळूंक आमी जण एकल्यान उक्त्या कालिजमोनान एकामेकाक आयकूंक आनी एकामेकाची सेवा करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां केरीत करपा हे पवित्र मिसाचे बेटेंत मागुया. आणि म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान कोणेन जावं वडिलांनी आमच्या बाबा भयणांनी इश्ट मित्रांनी वो कोणेनूय आमकां बरो सल्लो दिलो तेन्ना, बरें कितें सांगलें तेन्ना आमी जायते पावटी बेऱ्या कानार घाला आनी अशें आमचें जिवीत आमचो आत्मो पेरिगान घाला. ह्या खातीर आनी हेर सगळे आमच्या पातकांचो उगडास करून बापा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसुणें मागुया. आनी सगळीं दुखी काळजान म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता,
मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबडो अपराध. ह्या पसत भगवंती सदांच आकुबार बरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सर्वेस्परा तूं सोपून एकवट आनी खरो मोग तुज्या भावार्थ्यांक एक काळीज आनी एक मौन दी. अशें तुजी पवित्र सभा एक चितान आनी एका मोगान सुदारूंक आपल्या वडिलांचे शिकवणे परमणे चलूंक भावार्थाची स्वता ओळखून सगळींच तिची भुरगीं तिचो कवटीक वट सांबाळून ती रावून जिवूंक बावू आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमेस हिल्कियाचो पूत यादनिकी घराण्यांतलो आनतोत शारान बेंजमिनाच्या प्रांतान रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्वराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सर्वेस्वरा पोले हांव उलोवंक नकलो हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्वरान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्वर. तेन्ना सर्वेस्वरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पोले म्हजी उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. उमटून आनी मोडून उडोवंक इबाडूंक आनी भस्म करूंक नव्यान बांदूंक आनी वोपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचे वरकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजे ओंठ सर्वेस्वरा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हणुया म्हजे ओंठ सर्वेस्वरा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्वरा म्हाका कदींच फटोवन दिवंक नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय म्हाका निवार. म्हाका चीत दिव नायक म्हजें तारण कर. जबाब म्हजे ओंठ सर्वेस्वरा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्वरा म्हजें खडप जा म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब म्हजे ओंठ सर्वेस्वरा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनिया तूं एकलोच म्हजो बरवसो. म्हजे तरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा तावन
तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. साबाब, म्हजे ओंठ सर्वेस्वरा तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. म्हजे ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. दिसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतले. देवा, म्हजे तरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजे ओंठ सर्वेस्वरा तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. उद्गार. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंकपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्याची सांग म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सोरशे येवन म्हणलें, पुता, वच आनी दाकाच्या मोड्यांत आयज काम कर. पुतान म्हणलें, वेता सायबा, पूण वचूंक ना. मागीर दुसऱ्या लागीं वचून ताणें तशेंच म्हणलें. पुतान जबाब दिलो, ना, वचो ना. पूण उपरांत मन बदलून तो गेलो. ह्या दोगांय भितर कोणेन बापायची खोशी केली? ताणें म्हणलें, निमाण्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, दोन वसूलदार आनी शिंटोल बायलो तुमचे आदीं सुर्गीच्या राज्यांत वेतात. कारण जुआंव देवाक मानता तसल्या जिविताची वाट दाखोवंक तुमचेशी आयलो, पूण तुमी ताचेर बावार दवरूंक ना. पूण दोन वसूलदारांनी आनी शिंटोळ बायलांनी ताचेर बावार तेवलो. ते पळयोवन तरी ताचेर बावार दवरूंक तुमी तुमचें मन बदलूंक ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, अब्दुल रहमान आनी इकबाल बेगम हांकां एक भुरगो जल्मलो. आनी हो भुरगो एकदम हुशार आसलेलो, सगल्या वाटांनी हुशार. शिंकपानूय हुशार आसलेलो, खेळूंकूय हुशार आसलेलो, वस्तू मोडून त्यो परत घडोवंकूय तो एकदम हुशार आसलेलो. पूण हो घोराबो एक गरीब घोराबो आसलेलो. आनी हो गरीब घोराबो आसलेल्यान इकबाल बेगम ही आवय आसलेली, तिका हो ताचो घरकार रेमन सोडटा जेन्ना हो भुरगो धाकटुलोच आसता पळय तेन्ना. आनी अशें तांच्या घराची परिस्थिती एकदम बिगडटा, पास्ट जाता, ती अदीक गरीब जातात. आनी आपणाचो गांव देश सोडून, गांव घर सोडून ती बोंबयच्या शारांत येता ही आवय आपणाच्या आनीक दोगा पुतांक घेवन. आनी सादें सुदें काम करून ह्या भुरग्यांक एके सरकारी स्कुलान घालता, शाळेंत. आनी तांचो पूत, व्हडलो पूत जो बरो हुशार आसलेलो, तो पळयता कितली आपणाची आवय त्रास काडटा, कितले कश्ट काडटा. आनी आपणाचे दोग जाण भावूय आसात, तांची देखभाल करूंक जाय. आनी असल्या वेळार
आवय गोमय नासतना हो भुरगो एक निर्णय घेता आनी तो म्हणल्यार हांव आनीक इस्कॉलाक वेचोना. जें कितें म्हाका शिकप करूंक जाय आसलें तें सोंपोवन हांव आनीक ते शार्ती पावूचो ना, पूण हांव ते मिलींत वावर करूंक वेतलो आनी हे कारखान्यांत मिलींत वावर करून हांव म्हजे आवयची देखभाल, म्हज्या दुसऱ्या भावा भयणीची देखभाल हांव करतलो. आनी अशें चिंतून तो आवयक सांगनासतना, इस्कॉलाक वचनासतना तो हे मिलींत वावराक भितर सोदता. आनी सांजेच्या वेळार जेन्ना तो घरा येता तेन्ना ताची आवय पळयता की तो आख्खोच मेडो जाला, ताचे हात मेडे जाल्यात आनी आवय ही चिंतूंक पडटा आनी ती म्हणटा बाबा आयज तूं इतलो मेडो कित्याक. आनी तेन्ना हो भुरगो सांगता माय हांव आनीक इस्कॉलाक वचना पूण हांव वावराक वेता आनी अशें म्हाका तुमकां बरें जेवण, बरें रावूंक आनी बरें न्हेसूंक म्हाका तुमकां दिवंक जाय. आनी असल्या वेळार ही ताची आवय आपणाची विंगेन गोट धरून ह्या भुरग्याक म्हणटा म्हज्या पुता तुजे हात काम करून मेडे जावचे न्हय, ह्या वेळार तुजे हात इंकान मेडे जावंक जाय. जरी तर तूं वावर करशी ह्या तुज्या पिरायेर तूं सदांच कामदारूच कसो उरतलोय, पूण जरी तर तूं शिकशी जाल्यार तूं ह्या संवसारान कोण तरी मनीस जातलोय. हांव कश्ट करतली आनी तुका शिकूंक आदार दितली. एक मात जें कितें देवान तुका एक मोत दिल्या ताचो बरो उपयोग कर. आनी बाबा भुरग्यांनो ह्या भुरग्यान ही आपणाची आवयची उतरां काळजाचे खोलायेक घातलींच, ती वेव्हारांत घातलींच, ती कॉसाक लायलींच. आनी त्या दिसा सावन तो आनीक कामाक गेलो ना, पूण ही आवय वावर करून ह्या आपणाच्या पुताक घडटा ते भाशेन शिकूंक आदार दिवंक लागली. हो भुरगो शिकूंकूय गेलो आनी सांजेचो वेळ ताका फ्री मेळटालो तेन्ना, सुटो वेळ मेळटालो तेन्ना तो वावर करूंक लागलो. आमी जाणा हो भुरगो वाडून व्हड जालो, सिवील इंजिनियर जालो. तो फिल्म इंडस्ट्रीन भितर सरलो आनी गेल्ली कांय वर्सां आदीं तो मेला. कादर खान हाची तुमी खबर आयकले आसतली. कादर खान जायत्या फिल्मांनी ताणें एक्टींग केलां. आनी तो मोरचे वेळी अशें आपणाची इंटरव्यून म्हणटा जरी तर हांवें म्हजे आवयचें उतर आयकूंक नासलेलें जाल्यार हांव ह्या जिविताचे घडयेर आसचो नासलो. हांवें म्हजे आवयचें उतर आयकलें, तें कोसाक लायलें देखून आज हांव एक यशस्वंत मनीस जालो. आय बिकेम अ सक्सेसफूल मॅन बिकॉज ऑफ द एडवायस ऑफ माय मदर. हांवें म्हजे मायेचें आयकलें देखून आनी तिच्या उतरा प्रमाणे हांवें म्हज्या जिविताची पावलां मारलीं देखून हांव आज मनीसांक पावलो. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयण्यांनो आयच्या ह्या त्रेसेनाचो एक विशय म्हणल्यार उक्ते काळीज मनान एकामेकाचें आयकूंक आमकां जेजू आपणाचो पाटलाव करूंक आपयता. दुर्दैवान मोगाच्या भाव भयण्यांनो आज तूं थोड्यांक आयकूंक बरें दिसता, आमकां जाय तें उलोवंक दिसता, पूण आयकतलीं भोव थोडीं आसात. म्हणणेचें पुस्तक अशें म्हणटा जो मनीस आपुणूच शाणो म्हूण सजमता आनी जें कितें आपूण करता तें सारकें म्हूण सजमता आनी त्या प्रमाणे आपणाची पावलां मारता तो संवसारांतल्या सगल्याकून पिसो मनीस. पूण जो मनीस आपणाच्या वडिलांच्या सांगण्या प्रमाणे जिविताची पावलां मारता तो केन्नाच निसणटणांक पावना, तो केन्नाच निसणटणांक पावना. बाबा भयण्यांनो आयच्या काळार आयकप कितलें गरजेचें तें आयची जायती क्रिमिनल्स जरी तर आमी रेकॉर्ड्स आयकले जाल्यार आमकां साप सूप सारकें कितें पळय तें गमून येता. आज आमी प्रिझांवांनी आमची भेट केली आनी जर एका क्रायमाचो जरी तर आमी एनालिसीस केली जाल्यार आमकां गमून येता की हे आमचे भाव, ह्यो आमच्यो भयणी येद्यो व्हडल्यो क्रीम वो ल्हान व्हड क्रीम करूंक पावल्यो कित्याक तांच्या जिवितान कोणूच आयकतलो नासलो देखून. तांच्यांनी घडी आपणाच्या जिवितान फावो त्या वेळार दिल्लो सल्लो एडवायस आयकूंक ना देखून. जो कोण वेदीक चुकता तो वाहांक चुकता म्हणटा आमी. जो कोण वाहांक चुकता तो गांवांक चुकता आनी जो कोण गांवांक चुकता तो देवाक चुकता अशें आमचे भाशेन आमी म्हणणी म्हणटा.
जेन्ना कोण वेदीक चुकता तेन्ना आमी तांकां सांगता आनी तो मनीस ते वेदीक चुकता तेन्ना आयकना जाल्यार मोगेच्या भाव भयण्यांनो तो वाहांक चुकलो जाल्यार गांवांक चुकतलो, गांवांक चुकलो जाल्यार देवाकूय चुकतलो. आज कितले पावटी आमचे आवय बापूय आमचे लागीं येवन हेच उतर म्हणटात, फादर आमची भुरगीं आमचें कांयच आयकनात. आज ह्या आमच्या जिवितान आमचे संस्कृतायेन दुसऱ्याचे आयकप, दुसरो बरें सांगता ते आयकूंक आमकां आगोड लागता. जो कोण आमकां वायटाक आपयता, वायट सांगता, जे कितें फोट सांगता ती सोत म्हूण आयकून आमी जायते फावट सोत म्हूण समजून आयकता. कितले पावटी आमी फोट आसा ते सोत म्हूण आयकून ते मानून घेता आनी सोत आसा ते फोट म्हूण समजून आमी ते भायर उडयता. बाबा भयण्यांनो, आयची दोनूय वाचपां, पयलें वाचप जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाचें उतर आयकून तो देवाच्या उतराचो संदेशकार जावंक भियेता. आपूण भुरगो हांव कशे भाशेन येदी व्हडले पोरशेक हें तुजें उतर परगट्टलो काय म्हणटा, पूण देव म्हणटा हांव म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत घालतलो. बाबा भयण्यांनो, देव आमचे लागीं उलयता, आमच्या आवय बापाय वरवीं, आमच्या खोऱ्या नीज इश्टा इश्टिनी वरवीं, आमच्या सांगात्या वरवीं, जे मेरेन आमची भाव भयणां, आमचे इश्टमीत, आमचे आवय बापूय सोत आनी बरें आमकां शिकयतात तितले पावटी देव आमचे लागीं उलयता. आनी ह्या देवाचो उलो आमी आयकूंक गरज, कित्याक देव आपणाची उतरां तांच्या तोंडान आमी घालून आमचे लागीं उलयता. म्हज्या मोगेच्या भावा भयण्यांनो, आज आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार एकामेकाक उक्त्या काळजान आयकूंक कित्याक गरजेचें. पयले सुवातेर मोगेच्या भाव भयण्यांनो, आमी जेन्ना दुसऱ्याक आयकता तेन्ना सोत कितें तें आमकां गमून येता. आमी म्हणटा जायते पावटी वी शूड नॉट जज लिसनिंग टू द वन सायड ऑफ द स्टोरी, वी शूड जज बाय हियरिंग द बोथ सायड्स ऑफ द स्टोरी. जायते पावट एकूच बाजू आमी आयकून मनशाची नीत हो मनशाचो आमी सुमार काडचो न्ही, पूण दोनूय बाजू आयकून आमी मनशाचो सुमार काडूंक गरजेचो. कितें सोत तें आमकां गमून येता. देवान आमकां दोन दोळे दिल्यात, दोन कान दिल्यात आनी एकूच जीब दिल्या. कित्याक पासत आमी दोन पावटी पळोवंक, म्हणजे जाय तें पळोवंक, आमी दोन पावटी आयकूंक, जाय तें आयकूंक, आनी एकूच जीब दिल्या थोडेंच आमी उलोवंक. जेन्ना आमी जाय तें आयकता, दोनूय बाजू जेन्ना प्रश्न आमचे मदें गैरसमज आमच्या संबंदांनी उप्रासतात तेन्ना आमी दोनूय बाजू आयकता तेन्ना आमकां सोत कितें तें गमून येता. नाजाल्यार मोगेच्या भाव भयण्यांनो, आमी एकल्याचेंच आयकलें आनी त्या प्रमाणे आमचें मन आनी काळीज आमी ताचे वद्दान ओडलें जाल्यार हें बरेंपण जायना. ह्याच खातीर आमी एकामेकाक उक्त्या काळजान आयकूंक गरजेचें, कित्याक आमकां खरें सोत कितें तें गमून येता. दुसरे सुवातेर आमी एकामेका सोबे आयकूंक गरज, कित्याक आमचे संबंद घट जातात. आमचे संबंद घट जातात. म्हाका उगडास आसा, हांव एके फिरगोचेन आसलोलो आनी हे फिरगोचेन आसलोलो तेन्ना हांव कोपेलांव कसो वावुरतालो तेन्ना थंयसर एक जाणटी आवय म्हजे हे फिरगोचेंत आसलेली, 87 वर्सांची. तिका 2 जाण पूत आसलेले, दोगूय दोतोर परदेसान वावर करतात. जायती दान दौलत गिरेस्तकाय आसा, पूण एकसुरी ती घरान आपणाच्या दीस सारताली. आनी म्हाका ती दिसाक 3 पावटी मोगेच्या भाव भयण्यांनो चुको नासतना फोन कोत्ताली. 4 वर्सां चुकूय नासतना दिसाक 3 पावटी फोन कोत्ताली आनी कांय म्हणप ना, उलयताली. हांव जायते पावट बिजी पर्यंत आसल्यार घेतालो, कित्याक हांव जाणा आसलो, कित्याक तिका आपणाच्या जिविताचे उबाव काडूंक जाय आसलेले देखून, कोण तरी तिचे लागीं उलोवंक जाय आसलेलो देखून, कोणे तरी ती कितें सांगूंक सोदतात आयकूंक जाय आसलेले देखून. मोगेच्या भाव भयण्यांनो, असली आमचे मदें कितलीं जाणां आसतलीं. आमच्या काळजांनी कितलें भरलेलें आसा, तें आमच्या काळजान मनान इतलें भरलेलें आसा तें आमी कोणाक तरी ओकूंक सोदता. कोण आमकां मेळटलो काय?
आज लग्न जालेली घोव बायलां जरी तर ती एकामेका सवें घोट आसात जाल्यार तांचे लग्न जिवीत इतली वर्सां घोट आसात जाल्यार सांगा ती मोगान एकवटान जियेतात जाल्यार तांचो एक सेक्रेट म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो तो जावन आसा ती एकामेकाक दिसा दिसपोटी आपणाच्या जिविताचे अनुभव सांगतात. जे कितें तांच्या जिवितान कोडू गोड आंबट तिखट तांचो अनुभव आसा तो एकामेकाक ती शेअर करतात, एकामेका सवें वांटतात आनी जितली ती असले आंबट ती गोड कोडू जिविताचे अनुभव ती वांटतात तेन्ना तांचे संबंद घट जातात. म्हाका आयकतलो म्हजो घरकार आसा, म्हाका आयकतली म्हजी पोतीन आसा, इतलो म्हाका वावराचेर इतलो स्ट्रेस जाता, इतलो म्हाका राग येता, इतले कोस त्रास पडटात, हांव कोणाक सांगतलो? म्हजी पोतीन म्हजो घरकार आसा जाचे कडेन म्हज्यान हें सगळें सांगूं येता. आनी जेन्ना मोगाच्या भाव भयण्यांनो असले वायट ओदीक गोड तीख कोडू आंबट आमच्या जिविताचे अनुभव आमच्या कुडींतले आमी ओंकता तेन्ना कितले आमकां सुशेग मेळटा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यांनो ह्याच खातीर आमी उक्त्या काळीज मनान एकामेका सवें आयकूंक गरजेचें. आनी तिसरे सुवातेर आमचे सवें जेन्ना आमी उक्त्या मनान एकामेका सवें आयकता तेन्ना मोगाच्या भाव भयण्यांनो आमचे शांती समाधान आमकां मेळटा. वी फील रिलॅक्स्ड. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ह्या ऑर्गनायझेशनान अशें म्हणलेलें आसा, मेंटल स्ट्रेस इज द ग्रेटेस्ट डिजीज ऑफ द 21st century. आख्या संवसाराची व्हडांतली व्हड पिडा म्हणल्यार कोरोना व्हायरस न्हय, व्हडांतली व्हड पिडा म्हटल्यार मेंटल स्ट्रेस, मनाची दुयेंस. आनी जेन्ना मोगाच्या भाव भयण्यांनो तो म्हणटात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणटा कित्याक देर इज नो वन फॉर अस टू स्टँड बाय अस, आमच्या सांगाता रावूंक कोण आसूंक ना. जेन्ना आमच्या जिवितान इतलो स्ट्रेस आसा आनी जो म्हाका स्ट्रेस काडूंक मेळना, शेअर करूंक जायना तेन्ना मोगाच्या भाव भयण्यांनो आमच्या जिवितान जायते हेर पिडा भितर सोदतात. जेन्ना आमी एकामेकाक आयकता तेन्ना आजकाल आमच्या इस्कॉलांनी आमी जाणां कावन्सिलर्स आसात, आमच्या जायत्या इस्कॉलांनी कंपल्सरी केलेले आसा कावन्सिलर्स. आनी ह्या कावन्सिलरांचो वावर कितें? बसपाचो आनी आयकोपाचो. भुरगीं जावं वाडलोलीं जावं आपणाचे कोस त्रास आसात ती तांकां सांगतात. जेजू मोगाच्या भाव भयण्यांनो आपणाच्या आत्मीक जाणवायेन थ्रू हिज स्पिरिच्युअल विजडम कुमसाराचो साक्रामेंत ताणें घडोवन हाडलो. न्हयच फकत आमच्या पातकाची पेकोवणी दिवच्याक पूण आमच्या मानसीक बिमारीची ओ दुयेंसाची पेकोवणी आमकां दिवच्याक. कित्याक जेन्ना आमी कुमसाराच्या साक्रामेंतान वांटो घेता तेन्ना मोगाच्या भाव भयण्यांनो हे आमचे अंतस्करणाचे जे वीक आसा ते आमी ओंकता तेन्ना मोगाच्या भाव भयण्यांनो आमकां शांती समाधान जाता. जायते फावट आमी म्हणटा कुमसार जाल्या उपरांत इतल्या वर्सांचो पेज म्हज्या जिवितान आसलेलो, हांवें आज तो सांगलो, यादनिकान जेजूच्या नांवान तो आयकलो, म्हाका बोगसडे मेवले, हांव शांती समाधान म्हाका मेळ्ळी. मोगाच्या भाव भयण्यांनो आज आमच्या घोराब्याच्या जिवितान जशें पाप साय फ्रांसीस आमकां उगडास कोत्ता आनी आमकां म्हणटा तुमचे घोराबे मोगाची मंदिरां जातलीं जाल्यार सांगाती जियोंक गरजेचें, सांगाती जेवंक गरजेचें, टू ईट टुगेदर अँड टू लिसन टुगेदर. दोन वस्तू म्हणटा तो, सांगाती जेवंक गरजेचें जेवण सांगाती आनी सांगाती आयकूंक गरजेचें. आमचे घोराब्याचें जिवीत एक रोबोटीक लायफ जाल्लें आसा. आज आमची भुरगीं आमच्या घरांतूच येतात पूण आमचें जबर उलोवप ना. आज आमच्या जिवितान आवय बापूय आवय घडये कुजनान जेवण तयार करता, भुरग्यांक मेसेज धाडटा डिनर इज रेडी, भुरगीं येतात आपणाचें जेवण घेवन कुडान परत आपणाच्या वेतात. उलोवप म्हणटा तेच ना, उलयनान जाल्यार आयकतली कितें. आनी जरी तर आमच्या घोराब्यान उलोवप जाता जाल्यार कसलें उलोवप जाता? गाडयो झोगडी झुजां किल्लोस असलें उलोवप जाता. म्हणटकूच आमची भुरगीं आयकतलीं कितें?
गाडयो किल्लोस झोगडी बोबाड्यो आनी जें कितें आमच्या जिवितान भितर बोल्लेलें आसा तें मोगाच्या भाव भयणांनो आमी भायर सांगूंक पावना. भाग्योन जाकोब आपणाचे चिटीन अशें म्हणटा, पयलो हावेसवर 19वी वड, म्हज्या भावा भयणांनो हाचो तुमी बेस बरो उगडास दवरात, सगल्यांनी आयकूंक सुडसुडीत जावची, उलयता आसतना थोडेच उलोवचे पूण सुडसुडीन एकामेकाक आयकुचें, अशें तुमचे मदलो राग देंवतलो. आमी उखल्ली जीप लायली ताड्याक, दोर शेपडेक मार बोकडेक, फाटाफाट उडयतले. आयकूंक आमी सदांच फाटीं, आमी सदांच बेरी. पूण भाग्योन जाकोब म्हणटा आयकूंक सुडसुडीत रावात, आमी उलोवंक सुडसुडीत, आयकूंक सुडसुडीत रावात आनी तुमचो राग देंवतलो. तेच बरोबर भाग्योन पावलू तिताक बरोवन अशें म्हणटा 3ऱ्या हावेसवारान 2रे वडीन, कोणाचीच वायट उलयना जावंक, झोगडी मांडिना जावंक, पयले सुवातेर एकामेकाक आयकात आनी अशें सोमेस्ता सोवें तुमी माणसुगेंची येतल्यात. कोणाचेच वायट उलयना जावंक आनी झोगडी जायना जावच्याक पयले आयकात आनी मागीर तुमी माणसुगेंची येतल्यात. मोगाच्या भाव भयणांनो, शुभ वर्तमानान 2 पुतांची खबर आमी आयकली. एक पुतान सांगलें हांव तुजें आयकता बापा, पूण ताणें तें केलें ना. दुसऱ्यान आयकूंक ना पूण मन बदल्लें आनी बापान सांगता तें आयकलें आनी केलें. आमी आमच्या जिवितान मोगान एकामेकाक आयकूंक आनी अशे मोगाचे संबंद आमी बांदूंक, सत आमचे संबंद बांदूंक आनी शांती समाधान आमच्या घराब्यान आमच्या समुदायान आमी बांदून हाडूंक आमकां जोण एकल्याक ह्या मिसाच्या बलिदानान त्याच बापाची कृपा आनी बोड मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची कांय मागणी त्याच मोगाड दोयाड बापा सरशी भोव करून भाग्योन आंतोनीचे मसोतीन आतां आमी घालुया. आमच्या पवित्र फुडाऱ्यांनी आपल्या खासगी जिवितान देवाची जाणवाय आनी मार्गदर्शन घेवंक आपले कालीस मन पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक उक्तें दवरूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या कुटुंबात प्रश्न उप्रासता तेन्ना समजीकायेन आनी सोंसणीकायेन एकामेकाचें आयकूंक मागण्यांतल्यान आनी देवाच्या उतराच्या बोलान प्रश्नाक फुडो करूंक आमकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आयज केरीत भाशेन सृश्टीच्या उल्याक आमी कान दिवन सृश्टी आड ओनीत जाता तेन्ना निशेध मारूंक आनी सृश्टीचो सांबाळ करूंक फावो ते उपाय घेवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ह्या वेळार आमची खासगी मागणी ओगेपणान देवाक उबारुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या मोगाड बापा, हे आमचे भयणीन आनी तुजे दुवेन आमच्या सर्वांच्या नांवान तुजे मुखार कांय प्रार्थना दवरल्यान ती तूं दोयेन आयकून घे आनी भोव करून ज्या इंतेन्सवान आमी हे पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्या ती आमची इंतेन्सवां आमचे सोडवणेक बरी जाल्यार
उपयोगाची जाल्यार ती आमकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटणेच्या वेळार गीत घेवया. गिताचो अंक C10 पेज 32. Banggar naka rupe naka आपल्या काळजा सोवेवो जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखीची देवा कशी कुरीस देखू मोकान विंगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापा भोगता जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापा भोगता. म्हज्या भयणी भावानू आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मनाक आमच्या नाकी पवित्र पिच्या देवाक. मोगाड बापा तुज्या संस्कारा आनी शिकोवणे उदेशी आमचे सोबें तुजें सारकें दिसान दीस तूं नवें करताय. एकवटाचे आनी मोय पासाचे ओत्रेक तुवें आमच्या काळजांनी पेटयलाय. हे पेटोवणे वरवीं ते ओत्रेक सुफोड कर आनी खोऱ्या मोगाच्या देण्यान आमची पावलां तुज्या वाटांनी चलय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोबेस्पर ओराताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया. आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व कल्याणी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाई करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 doloroso sorriso Surcami sarvolia, tuja voi boba, un sorghi tu casoi soi.
sorves porace navi vietata casa un sorgi tu pasois बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका धीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे मोशा उगडासा करात. बावारताचो गोड पोरगोटुया. Sonia Gesù tuce moronami somoronam, tuce puno जीवन ponami porgota, tucia elia kami otreta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रित्मेचेर विस्तारलो लय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इस्तागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोडीत मुखामोड पडून फावो कर. आमा समेस्तांची बो करून हे वेदी भोंवटी एकठांय जालेल्या तुज्या बावार्थ्यांची, तुज्या भुरग्यांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. तांच्या मागण्यांक तुजो कान दी. आंखवार मरी देवाची माई सांगाती, भगयोन जुसे तिचो भोक्तिवंत आनी निर्मोळ पोती, भगयोन धर्मदूतांनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बो करून भगयोन आंतोन, भगयोन जुसे वाज आनी हेर सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. एकामेकाक मोगान आयकून सत खरो संबंद आनी सुशेग आमच्या घराब्यांनी, आमच्या जिवितान, आमच्या समुदायान वाडूंक बापान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरासास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार बो करून आयकोन आसतना दुसऱ्यांची नीत करपाच्या वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी आनी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनांक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुडाने प्रबोधन आमची सत्य आणि पास्करी ए देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणांत आमकां वांटवा ती आमी खरेंच सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटलीच कुमण्याच्या वेळार गीत घेवया गिताचो अंक D12 पेज 53 गिताचो अंक D12 Shalmonan karza buktin Kurya posun kurya cevon Kushalmonan karza buktin Kurya posun kurya cevon Ye tu Jesu amche moder Zai samka utočive Sabolitan min vasmiče Hotmiak čevon gotajiče Ikon tuji amči orpo Bapak pavoyam ci bosun Kushalmonan karza buktin Kurya posun kurya cevon Kushalmonan karza buktin Kurya posun kurya cevon
Kushal Monan Kalzapuktin Kurya Pusun Kurya Chifon Kushal Monan Kalzapuktin Kurya Pusun Kurya Chifon Yetu Bava Yetu Boini Jesu Vangda Kurbitoni Mapagpilak Sumur Pile Chivit sa tabor molache Tukats bitoy sokля kalza Hitsti posonat miasota Kushal Monan Kalzapuktin Kurya Pusun Kurya Chifon 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 Yetu Bava Yetu Boini Jesu Vangda Pusyami Talim Pusyata Chaudra Bukin Tanin Kudi Rokta Iyat Pusyate Vachevna Kalsan Vingon Deva Pelya Kushal Monan Kalzapuktin Kurya Pusun Kurya Chifon Kushal Monan Kalzapuktin Kurya Pusun Kurya Chifon Kushtanin Vasmichin Utnyak Chifon Gota Ichin Yekun Tuchi Amche Orpon Bapang Pavoyam Chibuson Kushal Monan Kalzapuktin Kurya Pusun Kurya Chifon Kushal Monan Kalzapuktin Kurya Pusun Kurya Chifon Kushal Monan Kalzapuktin Kurya Pusun Kurya Chifon Kushal Monan Kalzapuktin Kurya Pusun Kurya Chifon
प्रितीच्या बापा एकवटाचो संस्कार आमी शेवला तुज्या घरान एक चितान एकामेकाक आमी आयकूंक आनी जें कितें बरें आसा तें आमी विचून काडूंक आनी वायट आसा ताचो निश्चेद करून पयस करूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याची विविक्त मोन दी म्हूण आमी प्रार्थना आनी घेतिल्ल्या ह्या शांती सांबाळूंक शांती समाधानांतल्यान जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां बोड दिवं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसुया. मोगाच्या भावणीनो, आयज आमचे मदें आसलो फादर डेनियल पेरेरा, गांवान केरी तिराकोल, जंयसर तुमचो आदलो कोपेलांव थंयसर आसा. सिमनारींत प्रोफेसर कसो भुरग्यांक सिमनारिस्टान शिकोवंक सिमनारीन तो वावर करता. जायते उर्बेन बोल्लोलो पाद्री तो, जायतो शिकला तो, जाणवायेन बोल्लोलो आनी जायत्या देण्यांनी बोल्लोलो पाद्री तो. तर आयज वेळ काडून आमचे मदें येवन ही मिसाची भेट भेटोवन आनी तशेंच प्रवचन करूंक देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां आदार दिला देखून फादर डेनियल तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजेर तुज्या वावराचेर भाग्यो तातोनीचे मजतीन देवान आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. आतां आशिर्वाद जातोच आमी साल्व आनी साल्व जालो म्हणटोच भाग्यो तातोनीचे नोवें सगल्या आशिर्वादाक उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. मोगान उक्त्या मनान आनी मोगान एकामेकाक आयकूंक तुमचे संबंद थीर करूंक बापाच्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा.
पादुवाच्या भाग्योन आमतून आमचे पासोत विनोदिको Kristan basayla te amka fawasaucha. Pracuja sorves porasas nachadeva Tuinu paduvacha bagyon Antonin koria pavartaco Ushar prosondarani gorgia kantang asloleanco Tirasro korunti loi Taco patlaw korun Jezuco patlaw korun kami शिकू आणि सगळे आमच्या गरजांनी ताची मोजो आमकां मेळू आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवेची येता ती राजवड चलयता सासनाच्या सासना देवाचो आशीर्वाद आसूं सदांकाल आमचे थंय Bo poradik magne santatoni e भाग्यवंता सादातून भक्तांमध्ये bo बोल्या आनी मोवाडा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय ते तुज्या वाखाणलोल्या शेगुणा पासत आनी सावरून आसलोल्या मोगा पासत जोपेल्या सोबी तुवें दाखयलोय फावो जाली तुका तें देणी व्हड आनी विचित्र मिलाग्री खोची ह्या संवसारांत आसतना जे बरी आनी कोणाकूच भक्ताक दिले ना तुज्या उताकूच मिलाग्र्यो घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उसारूंक तें उतर घरचे उताची मागणी आयकूंक उपोत्यांक सांपडलेल्याची उल्हासाची मागणी तुजे सोबे केन्नाच निर्फोड जाली ना पिड्योवंतांक तो भलायकी दितालोय सांडलोल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चलपडटल्या सोबे तुजें काळीज चरचरताली दुखावलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यंत तुवें जिवे केल्या ह्या संवसारांत असलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वस्त नासली भायर रावून पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पडून ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावूं नेजो आसलें दे रावून ह्या नियाळांनी आनी तुजे मागणी देवाताय भोवूच पडादीक म्हूण जाणो जावन हांव दिमेर पडलां तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज ह्या वेळार तुजी गरज भाग्यो तातूंत एक उक्ती कर तुका जाय तें माग बाबाटान माग तुका नोकरी जाय नोकरी माग भुरग्याचे देणे जाय भुरग्याचे देणे माग तुज्या कुटुंबान शांती जाय शांती माग तुजे कुडीक कसली पिडा आसा भाग्यो तातोनीची आतोनीच्या हातान घालून पेकोवणी माग हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक ओतलोय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतालोय हे भोव मोवाडा आनी मोगडा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाड
आनी सोडसोड्याची जावन आसली तो त्याच दोयाळपणान आनी सोडसोड्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादोसतालो तुजे वेंगेन केळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोड मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमेन. आमच्या आपा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. Noman Marico Ben Molili Savis Pojetaisa, Usemodin Sodoan Sodoisa Pojesu. Moima Pagan Putakan Povitatmia Service Potum J. Soviasu Doni Jesu Christa Sutumcha Mode Tumka Rakung Tumche Veshi Tumka Sambaru तुमचे मुखार तुमकां भाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचे बेसाबांक घालूंक जो बापान पयतात्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक आनी भाग्यो तातोनीचे विनवणेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूंक. Tuja krontar kelta